मस्त वाटलं अरे बाबा तो मोबाईल मस्त वाटलं बाबा मस्त वाटलं तरी मस्त दिसणार भुरगी दिसणार ती भुरगी काय दिसणार म्हणते सकल बस नाही फोल्ड करणार आहे बॅनर मस्त सारखं जरा फोटो वाढला बोर्ड पकड़ कर हमारा देख क्या आपको तकलीफ है आपको क्या लग मस्त मस्त साडी गे रे बाबा शुगर बसतायचा जरा दळी चला सर चाललंय देवगिरी सांजावडेला तुमका सगळ्यांना आयज आमी ह्या सांज वेळाचेर हातान मेणवाती घेवन मेणवातीक उजवाड दिवन ह्या गोंयच्या पवित्र भुंयेचेर हांगा आमी एकठांय जाल्ले आसा. आयज सर्गेस्त सिद्धी नायक आयज तेचो वाडदीस आयज तेचो जल्मदीस ऑगस्टाचे 11 तारखेक बाय सिद्धी ना जाता 12 ऑगस्टाक ताची कूड मेळटा आनी आयज आमी ऑक्टोबर म्हयन्यांत पावल्या 22 तारीख जाता पूण सिद्धी कशें ना जालें ताका कशें मरण आयलें हें आयज पासून कोणाकूच कळना. खंयच कसलोच धागोदोरो मेळना. आमी सबंद गोंयकारांच्या वतीन ह्या दुखद घटनेची खंत उक्तावपाक आयज सिद्धीचो वाडदीस आनी त्या निमतान आमी ताच्या आत्म्याक शांती लाभोवंक ताका श्रद्धांजली ओंपपाक ताका उगडास करपाक आनी गोंयच्या सरकाराक उगडास दिवपाक की सिद्धी नायक हें प्रकरण तुमी थांबून दवरूं नाका. ताका न्याय दियात, तेच्या फॅमिलीक न्याय दियात. आयज आमच्या बरोबर आसात सिद्धीचे वडील, सिद्धीची आवय, सिद्धीची भयण, सिद्धीची दुसरी भयण आणि सिद्धीचो धाकटो भाव सिमरन, सिया, प्रतीक ही तेची भावंडां आयज आमच्या मदीं आसा. हातीन वाद घेवन ती म्हाका सांगताली की दर वर्सा सिद्धी आपणाचो वाडदिवस व्हडा दबाज्यान मनयताले, तांकां घेवन भायर वयताले दीसभर वायट. आनी आयज ती ह्या दिसा ताचो उगडास काडून खूब दुख्खी जाली. म्हाका सांगताली ती की आमी आयज खरें म्हटल्यार सिद्धी बरोबर खंय तरी आसपाची, पण आमचें दुर्दैव की सिद्धी आमच्या बरोबर ना. सिद्धीचो देहांत जाता, त्याच्या परस दुःख जाता की सिद्धीक कोणी मारले, सिद्धी कशें मेले हें कांयच कळना.
हे कोण सांगपाक तयार ना. गोंयचो मुख्यमंत्री आपणाक जाय ते वक्तव्य करता, गोंयची पोलीस आपणाक जाय तशें वक्तव्य दिता, पण जे खरें आसा जे सत्य आसा ते सत्य आमकां खंयच दिश्टी पडना. हे सरकार एडवर्टायजी करता सत्य सर्वत्र आणि सर्वांगीण विकास, पण आयज आमकां दिश्टी पडटा तेंच्या राज्यान ना सत्य आसा, ना धर्म आसा, ना न्याय आसा, ना नीती आसा. अन्याय अंधार तेंच्या सरकारान आसा. आपणाच्या सरकाराचे गुणगान गायता आसतना सत्य सर्वत्र सर्वांगीण विकास म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा. स्वयंपूर्ण हे कुटुंब जावपाक जाय. हे जे आमचे कुटुंब आसा ते कुटुंब स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, ह्या कुटुंबाक न्याय मेळपाक जाय. त्याच खातीर आमी हांगा कुटुंबा सयत आयज सिद्धीचो वाडदीस हांगा तेचो उगडास करपाक रिमेंबरिंग सिद्धी आमच्या बरोबर आसात आदले मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस पार्टीचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीएलपी लीडर आदरणीय दिगंबर कामत, काँग्रेस पार्टीचे लीडर युवकांचे आदर्श, गोयचे लीडर काँग्रेसचे लीडर काँग्रेसचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स. त्याचबरोबर आमच्या मध्ये असतात युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष वरद मांदोळकर, ज्यांच्यानी पुढाकार घेऊन ही आयची कार्यावळ आयचो हो दीस ताचो उगडास करपाक तेंच्यांनी युथ काँग्रेसीन फुडार घेवन तेंच्यांनी हो आयचो दीस हांगा घडोवन हाडला. त्याचबरोबर आमच्या बरोबर आसात काँग्रेस पार्टीचे सगळे जाणवणदार, सगळे ऑफिस बेरर. बघा इश्टानो, परतून एकदा ह्या सुंदर अशा सांजवेळाचेर, पवित्र अशा माय भुंयेचेर, पवित्र अशा ह्या आझाद मैदानाचेर आयज आमी सिद्धी नायकाक उगडास करता त्याच्या वाढदिवसाच्या निमतान. देवाकडे प्रार्थना करता की त्याच्या आत्म्याक शांती लाभची. देवाकडे प्रार्थना करता की त्यांच्या कुटुंबाक, त्यांच्या दोगांय भयणी, त्याच्या ल्हानच्या भावाक प्रती, त्याच्या आवयक, त्याच्या बापायक बरे आरोग्य दिवचे, बरे आयुष्य दिवचे. आणि आम्ही काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तांकां उतर दिता की आम्ही सदांच तुमच्या बरोबर आसतले. काँग्रेस पार्टीचे पाठबळ हे तुमच्या बरोबर आसतले. सिद्धी ही आमची भयण, तुम्ही आमच्यो भयणी, तुम्ही आमचे भाव, तूं म्हजी भाभी, हो म्हाजो धाकटो भाव. आम्ही तुमच्या बरोबर सदाकाळ आसतले. एकूच ह्या गोंयच्या सरकाराक प्रश्न करता की ज्या जाग्यार सिद्धी काम करताले, ज्या जाग्यार सिद्धी काम करताले 3 दीस तरी काम केले आणि त्याच्या नंतर तेका मरण येले. मोलाक परवरी काम करताले, सभेन काम करताले. पण आयज बसून त्या सभेचो मालक, त्या सभेचो मॅनेजर, त्या सभेचो कोण इन्स्ट्रक्टर जावं इन्स्पेक्टर अजून त्यांच्या घरात सांत्वना दिवपाक येवना. ही दुःखाची गजाल. अजूनही तो येवना. 3 दिसाचो पगार सोडून गेला, पण 3 उतरांचे सांत्वना तांकां दिवपाक आयज पासून ते येवना. आणि सरकार, मुख्यमंत्री विधानसभेत विधान करता की ते कोविडाचेर सर्च मारताले गुगलाचेर. कोविडाचेर सर्च हांवेंय मारला गुगलाचेर, तुम्ही मागा, हेने मागा, तेणे मागा. कितल्याच जणांनी कोविडाचे किती परिणाम दुष्परिणाम सगळ्यांनी आम्ही पळयल्यात. ते पोवचेच पडटा, आमकां शिकचें पडटा, आमकां जाणून घेवचें पडटा. म्हणून मुख्यमंत्री जेन्ना विधानसभेत उलयता तेन्ना मुख्यमंत्री कितें म्हणूंक सोदता, कितें सांगूंक सोदता की सिद्धीन आत्महत्या केली जाल्यार दाखोवन दी, एक धावो दाखोवन दी, कितें तरी दाखय की सिद्धीन आत्महत्या केली. मानता आमी, तेय मानपाक तयार आसा, परिवार तेचो मानपाक तयार आसा, पण दाखया कितें तरी, खंय तरी संबंध, खंय तरी धावो तेजो दाखया. बसतोच आमदार येता, तोय म्हणटा सुसायड, मुख्यमंत्री सुसायड म्हणटा, पुलिसूय म्हणटा सुसायड. अरे पण सुसायड खंय जाली, कशी केली, केन्ना जाली, कांयच मेळना. हे गोंय इतलें अंधारान आसा, इतलो काळोख की कांयच दिश्टी पडना. हांव एकूच मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता, तो गुगल सर्च म्हणटा जाल्यार गुगल सर्च करपी तुजो उपमुख्यमंत्री, डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान जे गुगलार सर्च मारलेले आणि जे व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर घातलेले, तेचो मोबायल तुम्ही हॅक जालो म्हणून सांगलेलो. 3
तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावले हे लोकांक जाहीर कर. सिद्धी गुगल करताले, सिद्धी कितें करताले हे मुखेलमंत्री जेन्ना उलयता तेन्ना तुजो उपमुख्यमंत्री तुमचो मंत्री जो गुगल करून तेणी जो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो त्या मोबायलाचें कितें जालें तो कोणी हॅक केलो हे तुमकां आयज मेळना. गोंयची ही लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खंय पावला हे सांगपाची हेचेर साथ दिवपाची ह्या सरकाराक गरज आसा. तुम्ही कोणाचोच आवाज दाबूंक शकनात. तो बाबलो तेजो बापूय हांगा थंय भोंवत आसता, सगळे भोंवता, आरटीओन वयता, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान वयता, बस खंयची आसली ते वयता सोदपाक, पुलिसेन वयता, कपडे खंय आसा ते सोदता, कांयच मेळना. मोबायल मात अजूनय दामून दवरला. सिद्धीचो मोबायल अजून दिवना. मोबायल कित्याक दिवना? ते कितें सर्च करताले त्या मोबायलार कितें आसलें सगळें तुमकां मेळ्ळें. जर तुमकां सगळें मेळ्ळें जाल्यार तो मोबायल कित्याक हाडून दवरला? तो मोबायल तुमचो दिया, तो मोबायल पिड्ड्यार जातलो, मोबायल तेका कोण दितलो? खुबशे प्रश्न आसात. ह्या प्रश्नाची उतरां ह्या सरकारान दिवचीच पडटली. तो मेरेन गोंयचे लोक ह्या सरकाराचेर केन्नाच विश्वास दवरचे ना. आयच्या ह्या खिणाक परतून एकदा सिद्धीक आर्गां ओंपता आसतना मागता ह्या सरकारा कडेन ह्या कुटुंबियाक न्याय दियात. ह्या कुटुंबिया बरोबर गोंयचे लोक, काँग्रेस पार्टी, ह्या गोंयचे नागरीक सगळे त्या कुटुंबा बरोबर आसतले. ह्या सरकारान अशें चिंतपाचें ना की आमी कितेंय करतले आनी आमकां कितेंय पसतले. तुमी कोणाक लिपोवंक सोदतात, कोणाक धापूंक सोदतात, कोणाक प्रोटेक्शन दिता हे जाडविकाय आमकां कळपाक जाय. साथ दिवची पडटली. आयच्या ह्या खिणाक 2 उतरांनी 2 उतरांनी 2 मिनटांनी उलोवपाक सगळ्यांत पयलीं आपयता ही बायल मनीस जी समाज वावूर करता, जी बायल मनीस सदांच गोंयच्या हिता खातीर वावुरता, रोयला फेर्नांडीस कामागता की तेंच्यांनी ह्या खिणाक 2 उतरां उलोवची. जेन्ना आमी सिद्धीचो उलोवपाक एकठांय जालो आनी जेन्ना अमरनाथ सरान सांगलें की ताज्यो 2 भयणी आनी 1 भाव आसा, आय फेल्ट कनेक्टेड. येस, हो म्हजो परिवार असो दिसलो. आमी 3 जाण भयणो, एकटो भाव. आनी जेन्ना हांवें म्हाका ह्या कुटुंबांत दवरलें, एक भयण म्हजी हो म्हजो भाव, ल्हान भाव केन्नाय दुयेंत जालो जाल्यार कितलें दूख जाता तें हांवें अणभवलां. आनी जेन्ना सिद्धी ह्या जगांतूच ना जालें जाल्यार तांच्या जिवितांत हो एक वॉयड, हो एक जागो रिकामो जालो. तो मनीस ना जाता ते तेजे बरोबर जे रिलेशनशीप संबंध आसले, तो मोग आसलो भाव भयणां मदें, आवय बापाय मदें, तो नाच जाता. एक भयण आपल्या भावनांक कशी सांबाळटा आय कॅन व्हेरी वेल अंडरस्टँड. माय सिम्पथीज विथ द फॅमिली. आयज सिद्धी ना ही वात आमी आयज जोडयता. हो एक सिंबल उजवाड दिवपाक ते आमचे सरकाराक तांचे मन उक्तें करपाक जे तेणी दाबून दवरला आयज पर्यंत. न्याय जेन्ना मेळना वा न्याय डिले जाता ते मनशाचेर वा त्या कुटुंबाचेर अत्याचार तूं करीत आसा. आनी आमचो सरकार आयज विदाउट द जस्टीस is actually creating a more heinous crime. ह्या मरणाक क्लोजर मेळना, काबार जायना. तूं जे मेरेन हो डेथ हें मरण कशें जालें तें कळपाचें ना, हें दूख केन्नाच काबार जावचें ना. द गव्हर्मेंट इज एक्चुअली killing the family. It's not Siddhi who is dead alone. The government will be responsible for the death of the souls. त्यांचे त्यांचे आपले पळय सेल्फ रिस्पेक्ट, आपले कॉन्फिडन्स हे सगळे काबार जातात. आमचो समाज क्वेश्चन्स विचारीत आसता आनी हो सरकार आमकां ट्रूथ दिना, लिपोवन दवरता. वी सीक जस्टीस फॉर सिद्धी.
ही पळय आमी बात आयज पेटयल्या. हांव मागतां देवा लागीं की आमचे हे सरकाराचे ताणें तांच्या मनाचेर उजवाड घालून डिपार्टमेंट्स जे पळय काम करतात विदाउट बीइंग प्रेशरायज्ड, प्लीज वेक अप, release yourself from bondages of this government and give justice to the daughter of Goa. Please, once again, release yourself from bondages of the BJP government and stand for the women of Goa. तसं राव तसं राव त्या वाटेन राव न्हू आमचे त्या वाटेन राव आमचे लेट बाय सिद्धिनायकाची फॅमिली त्याचो बाय माय आनी तिगाय भुरगीं सिस्टर तेच भाशेन सगळे आमचे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स फ्रेंड्स ऑफ द काँग्रेस. आज फकत हो गव्हर्मेंट जावन आसा गव्हर्मेंट फूल ऑफ इनजस्टीस टू द पीपल. एक जस्टीस दिवप म्हणल्यार इन डेमोक्रेसी हें जाता. डेमोक्रेसी एक बेंचमार्क बट हेंगेलो बेंचमार्क जाला इनजस्टीस. ताका लागून आज एक्के फॅमिलीक हांव स्वताच म्हणटा की जे फॅमिलीक अशें करून कितें घडटा ताजो दूख आनी सूख ताची फॅमिली तांचेच फॅमिलीक खबर आसता. सो आज तांकां आय विश देम my deepest sympathies. May her soul rest in peace. But like many other cases, आज ही केस especially जायत्यो cases आज लोक जस्टीस सोदतात. And justice सोदप आनी justice दिवप ना is the biggest crime a government can give to its people. It can the biggest crime a government can commit on its people. So I sincerely sympathize with the family. You cannot say justice delayed is justice denied. But here it is question of no justice at all. Even that we can't make justice delayed. But then I think आज आमी खास करून तेगे फॅमिलीक हांव समजता तांचें दूख. ते फॅमिलीक जे फॅमिलीक तें कितें जालां तांच्या फॅमिलीक तें सोंसपाक देवाक हांव हें मागता तांकां बधाई मागता. आनी तुमी दोन तर सोंपायचे आसतना दीस गव्हर्मेंट ही से इज फूल ऑफ इनजस्टीस टू द पीपल. थँक्यू. मागता तुलियो कडेन आपल्याची दोन प्रश्नाची आज जेन्ना आमी हांगासर एक धाकटो कुटुंब कसो एकठांय जाल्यात. एक धाकटो कुटुंब जे बाय सिद्धीचो याद करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बाय सिद्धी जवळ जवळ 2 म्हयने जाले आतां ताका मरण आयले वेळेर. आनी कशे भाशेन सरकारान आपणाची मशिनरी दामून दवरून जे न्याय ताच्या कुटुंबाक दिवपाक जाय आसले ते कशे भाशेन मेळे. न्हय ताचो कुटुंब जो हांगासर उपस्थित आयज पूण सगळे गोंयकार जाणा जावंक शकतात. कित्याक एक गोंयचो भाग सिद्धी बरोबर ना जाला. हें दूख म्हाका तुमच्या त्याच्या कुटुंबाक सांगपाक जाय. हें दूख तुमचेच न्ही, हें दूख आमचे सगळ्याचे गोंयकाराचे. आनी ह्या दुखा बरोबर आमी तुमचो साथ दिता. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना आमच्या एक कुटुंबाचो वांगडी मरता तेन्ना कितले दूख कितलो काळोख आमच्या दोळ्या मुखार येता. चड वेळ घेयना पूण जेन्ना आयज आमी सिद्धीचो बाय सिद्धीचो ताचो वाडदिवसा दिसा याद करतात ताच्या आत्म्याक आमी शांती मागतात आनी ताच्या कुटुंबाक सांगतात की ताका तांच्या देवान घटाय दिवची
आणि तुमकां सांगपाचें आसा की आमचो सगळ्याचो तुमच्या बरोबर साथ आसा आणि तुमकां आमचो तेंको आसा. कितेंच तुमचें काम करूंक जाय, कितेंच तुमकां आणि सिद्धीचो पळय न्याय जावपाक जाय ताका आमी सरकाराक याद करून दीत रावता. देव बरें. आता उदय मडकयकाराकडे 2 उतरां म्हणची. सर्विस बाय सिद्धी नायकाच्या आज वाडदिसा निमित्त आमी हांगा सगळे जमल्या आणि आज सगळे उलयला त्या प्रमाणे खरेंच आमी तेंच्या दुखान सहभागी आसा. सहभागीच न्ही, आमकां दिसता की खरेंच आमच्या घरचोच एक आमचो मेंबर असो ना जाला, आमच्या दोळ्या फुड्यांतल्यान ना जाला आणि ताका न्याय मेळूना ही एक खरीच आमकां खेदाची गोश्ट. गोंया सारके ल्हानशा हितून आमी म्हणटा की गोंयांत सामकें फुडें आनी एक ताका दुख्खद घडणें ताका आजून न्याय मेळूना. तेजें मरण कशें जालें तें आमकां आजुनूय कळना. प्रत्येक जाण प्रत्येक दिसा गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशला तर्फे वेगवेगळे हें येता आनी खरेंच आमकां म्हणजे एक दिसता की तेजी फॅमिली तेंचे आमच्या घरांत कितें जालां आमकां केदें व्हडलें जाता त्या प्रमाणे तेंच्या फॅमिलीक कितें जातलें हें आमी विचार सुद्दां करूंक शकना. आज आमी सगळे जाण तेंच्या फॅमिली बरोबर आजूच न्ही सदांच तांकां आमी तेंच्या बरोबर आसतले. चड कांय उलयना, सगळ्यांक देव बरें करूं. रुडॉल्फ फेर्नांडीस हांकां ह्या खेळांत तेंच्यांनी आपणाचे विचार मांडचे. आयज ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो आमच्या मदीं आयज सिद्धी ना. आयज तेजो बर्थडे जावन आसा. तेजी माय तशीच 2 भयणी आनी तेजो भाव आयज हिंगासर आमच्या मदीं आसा आनी तेंकां आमकां सांगपाचें आहा की आमी तुमच्या वांगडा सदांच आहा. तुमच्या दुखाक आमी तुजे वांटे घेवपाक आमी सगळे लोक तुमच्या वांगडा आहा. आनी 1.5 म्हयनो जालो आयज पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता. आयज पासून कांयच रिजल्ट ना आनी हे पळय पुलीस पळय सांगता की तेणें सुसायड केली म्हणून. हें आमी गोंयचे लोक कशेंच मानून घेवपाचें ना. कित्याक कोणी सुसायड करता तेन्ना आपणाचेर रोप काडून कोण सुसायड करूंक वचना. जे मनीस सुसायड करूंक वयता तेन्ना तो डेस्परेट जाल्लो आसता आनी तसोच वचपाचो, त्या आंगाक रोप आसपाचें नासलें. आनी हे व्हडली आमकां फकाणां करूंक उपकारना आमच्या लोकांची. आमी लोक पिशे न्हू गोंयचे. ताका लागून हांव मागता ह्या पुलिसी कडेन जाता ते भाशेन इन्वेस्टिगेशन करून हे कितें पळय तो सिक्रेट आहा तो लोकां मदीं हाडचो आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक तुमी गमोवचे. देव बरें. आता युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष वरद मांडोळकर हांच्याकडे तेंच्यांनी आपणाचे विचार मांडचे. जे ऑपोजिशन लिडरशिप नंबर कामत आता नजर आशिल्ले आमचे रेजिनल आमदार तशेंच सगळे काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी आणि सिद्धीचे कुटुंब. आज सिद्धीचो बर्थडे. आज आमी सिद्धीक श्रद्धांजली दिवपाक ह्या पवित्र स्थानाचेर हांगा उपस्थित आहात. फाटल्या आठवड्याक आमचे गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसचे एक टीम आमी सिद्धी नायकाच्या घरा वचून भेट दिली. इतकेंच कळपाक जाय आशिल्लें की ह्या सरकाराचें इन्वेस्टिगेशन खंय पावलें. जो सरकार इतके दीस क्लेम करतालो की सिद्धी सुसायड केल्या, सुसायड केस म्हणून ती, पूण प्रत्यक्षात जर एकंदरीत एक केस पळयत आतां बाबान सांगला त्या प्रमाणे वो एक संशयास्पद पद्दतीन हो मृत्यू जाल्लो आणि आज पर्यंत गव्हर्नमेंट ह्या विशयाचेर कांयच क्लॅरिटी घेवन येना. इन्वेस्टिगेशन खंय पावला हें आज सांगपाक तयार ना सरकार. पुलीस कॉपरेट करना. सिद्धीचे कुटुंब जर बापूय जर पुलीस स्टेशनाचेर वचत जाल्यार परते त्या कुटुंबाक अर्दे परते प्रश्न करून भेश्टोवपाचो तांकां प्रयत्न करता. तेंचे सिद्धीचे कॅरेक्टर असोसिएशनाचो आज प्रयत्न करता. कसली कसली ताका विशेशणां हे जोडटा. ज्या टायमार एक परिस्थितीन ह्या खंयच्या परिस्थितींतल्यान हे आज कुटुंब वता हो आज विचार करचे सांडून तांकां न्याय दिवचे सांडून हो सरकार कितें काय म्हणल्यार परत ह्या कुटुंबाचेर अन्याय जाला आसतना परत अन्याय करून धाव्यार मीठ चोळपाचें आज सरकार आज काम करता.
2 महिने जावन गेले, अजून हे सरकार इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलें हें सांगपाक तयार ना. पुलिसांक विचारत, पुलीस सांगतात दोतोरांनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सारको करूना. दोतोरां विचारत, दोतोर सांगतात मर्डर काय सुसायड हे पुलिसांनी ठरोवपाचें. सो हे एकामेका हे फुटबॉल खेळटा पुलीस आनी दोतोर, आनी सरकार हेची मजा लुटता. परिस्थिती कितें आसा आज? बाणावले रेप जालो, 4-5 रेप जाले, म्हणटा ही केस जाली. तुम्ही एका वटेन ह्युमन सेफ्टीची भाशा उलयता. आज गोंयांत आज कितें चल्लां तें पळय, रेप्स, मर्डर्स, शूटआउट्स, आणि अशें हें आतां ह्या सिद्धी बायचे ज्या पद्दतीन मृत्यू जाला तेजें आज इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सरकार शकना. मागणी केन्ना जाली सीबीआय कडेन दी म्हणून केस, कित्याक गोंय पुलीस जेन्ना न्याय मागपाक जर वता आसत गोंय पुलीस तेंचेर लाठीचार्ज करता. कालचें उदाहरण दिता तुमकां हांव. आमी असोच मोर्चा काडलेलो, न्याय मागपाक गेल्ले, आमकां लाठीचार्ज केलो आमचेर. लोकशाहीचो ह्या लोकांनी बीजेपीन खून करून उडयला. लोकशाही तेंच्यांनी आज जे जिवंत दवरपाचें काम करपाक जाय आशिल्लें, जर न्याय मागपाक वचत जाल्यार परत तुका दंड. आवाज आज थांबपाचो प्रयत्न चल्ला. ह्या वेळार हांव इतकेंच आश्वासन दिवपाक सोदतां की ज्या पद्दतीन आमी सिद्धीच्या कुटुंबाची भेट घेतलेली, आमी तांकां उतरूय दिल्लें की आमी तुमच्या बरोबर सदांच रावतले. जंय जंय आमची तुमकां गरज पडटली, युथ काँग्रेस जावं काँग्रेस पक्षाची तुमकां खंय खंय गरज पडटली, आमी तुमच्या बरोबर सदांच आसतले आनी तुमच्या कुटुंबा बरोबर सदांच उबे रावतले. हांव ह्या वेळार जे कुटुंब ह्या दुख्खांतल्यान वता, ह्यात हांव आमी सगळे काँग्रेस पक्षाच्या वतीन ह्या दुख्खांत तुमचे मदीं सहभागी जाता. त्याच प्रमाणे हांव मागता देवा कडेन की तुमकां ह्या कुटुंबाक देवान हें जें दुख्ख तुमचेर आज दुख्खाचो दोंगर घसळ्ळा हें बेर करपाक तुमकां शक्ती दिवची. देव बरें करूं. देव बरें जावं मदत. आनी हाका मागता सिद्धीचो वडील संदीप नाईक काका की तेंच्यांनी आपणाच्या मनातले भावना, आपले दुःख ह्या वेळार व्यक्त करता. संदीप. जेन्ना हांवें ताका बशीन हाडून ताका बस म्हणून सांगलें, बशीन बसयलें तेन्ना ते चेडूं रोखडेच 2 वरांनी म्हापसा बस स्टँडाचेर येयले 11:30. म्हाका मेन सांगपाचें आहा म्हणजे जो म्हापसान ट्रान्सपोर्ट कदंबा ट्रान्सपोर्ट आहा तितून CC कॅमेरा तो कित्याक आमकां दाखयना उगडो करून. कारण तो त्या भोंवतणी सगळे कॅमेरा आहा. ते चेडूं 11:30 उबे आसले, ते कशे गेले, कोणी गेले, खंयसून गेले, ह्यो मेन प्रश्न म्हाका जावो सर्कलांसून. ते कॅमेरा तेंच्यांनी कित्याक उडोवंक ना, कित्याक ट्रान्सपोर्ट आहा तो गवळा कदंबा, कित्याक सरकार पळयता, तो मेन आहा. दुसरी गोश्ट ते प्रगती PSI आहा पळय, ते एकदम म्हणजे आमच्या गोंयकारांच्या जावं गोंयकारांच्या आमच्या म्हाका ते कानान घालूंक सोदता. ते कितें म्हणटा 30 फूट म्हणटा पाणी आहा तितूनसून ती कॅन व्हांवन गेली म्हणटा. त्या घरांसून ल्हार जेन्ना येता ती 15 मीटर बॉडी लावन घराचेर गेली म्हणटा. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा, जो सरकार म्हणटा न्हू कोवीड जालें जावं आनी कितें जालें, हांव कितें म्हणटा चल मान्य आहा, पूण ते कशे गेले, तेचे कपडे खंय गेले, ती बॉडी कोणी हाडून उडयली हेचेर ताचेर हे ना. जेन्ना ती बॉडी आमी मिसींग केला पळय, मिसींग दिल्ले पळय, तेन्ना तेंच्यांनी बेकायदेशीर ती बॉडी आमकां 2:30 सांगला. ती सगळी बॉडी तेंच्यांनी प्रायवेट एम्ब्युलन्स हितून हाडल्या बांबोळे. ती कित्याक तशी हाडली, ताका गव्हर्मेंट एम्ब्युलन्स ना कित्याक. आनी हांव थंय पावना फुडें तुजें चेडूं जाल्यार वळख म्हणून लागलें. हांवें पळयलें जाल्यार म्हाजें चेडूं. तेन्ना म्हाका भितर गेल्यार ते कितें म्हणटा, ताका न्हावपाची संवय आसा म्हणटा. आनी बाराक जर आतां तें चेडूं ना जाल्यार हेच्या पांयार पडलो मातशें कशें तरी पळय म्हणून तें मातशें व्हायरस कर ना म्हणालो. गव्हर्मेंटाचो कायदो आहा 24 वरां म्हणालो आमच्या नांव हें करूं नजो. कित्याक म्हाजे दोगूय साडू बांदले मेवणी आसले कितें आसलें, आमी आख्खी रात थंय रावले, भुकेन रावले.
तरी ते विवाह गोवळकर ते प्रगतीपेक्षा ते सुद्धा PSI सारखे ते लाखांनी अशी पगार घेतात, बंगले बांधल्यात त्यांना हे सरकारान त्यांना हे जेल चढयला त्यांना. माझा असो हिशोब हा की गरिबासारखीला ते ना कित्याक सरकारान जरी तो कायदो दवरला 24 वरां एखाद्या वेळार चेडवाचो बॉयफ्रेंड ना कोण हांव सांगता कोण ना म्हणून मातशें कितें तरी हेल्प कर म्हणून म्हाका, तरी तेंचे आयकले ना. कितें करपाचें सांग पळोवया. दुसरी गोष्ट कितें जाता, 2 म्हयने जाले एक धाबो दाखयना. दुसरी गोष्ट कितें आहा, आमचे भायले जे आमदार आहात जावं कोण मिनिस्टर आहात ह्या शेती खातीर कोण तरी विधानसभेक जावन कित्याक तरी उलयले, टेंडर मातशे उलयले. हांव म्हणना ह्यो जो प्लॅन जिंकलो आसा पळय तेणी कांयच आमकां सपोर्ट करूंक ना. एक प्रश्न विचारूंक ना. जेन्ना मरणा वेळार येयले तेन्ना तेणी म्हटलें कितें, तेणी सुसायड केला. तो कोण म्हणपाक सुसायड केला म्हणपाक? तेका सांगान बुडान मेला ते चेडू म्हाजे, तो सांगपाक कोण? बीजेपीचे सगळे जाण आमगेर येयल्यात, पोस्टर लावन गेला. त्यांची मिटींग आसली, आमी दुखाचे मनीस आनी आमगेर ते पोस्टर लावले. तुमकां तरी बरें दिसता? अशें कोण आसता? ह्यो सरकार जेन्ना PSI प्रगती PSI ते हे केला विचार तेणी हे केल्ले न्हू पंचनामा केल्लो पळय तेन्ना डायरेक्ट सावंताक तेणी फोन केला हेचें कितें करपाचें काय म्हणून. सगळ्या बांबळेच्या गजारांक सुद्दां तेणी सांगला की ती गरीब भुरग्याची चेडू आहात ते हे करून तेजो दी फास्ट पोस्टमॉर्टम करून बेगीन बॉडी दिल्या. जेन्ना बॉडी घरा आयलेली पळय तेन्ना ती तेचे हात हालताले आनी जेन्ना आमकां ताका 20 वर्सां जाले म्हणून वकालती म्हणून ताका सगळे साडी न्हेसयली, कांकड्यां घातली, चुडो बिडो सगळो घालून जाले जाल्यार तेणी सुसायड खंयच्या टायमार केलें ते हे सरकाराक तरी खबर आहा. म्हाजो एकूच प्रश्न आहा की सरकाराक ह्या सावंतान केन्ना तरी आयकला खंयच्या चेडवान खंयच्या बायलेक कपडे दिवन जीव दिला म्हणून? काय विधानसभेक ते व्हरान तेंच्यांनी पोस्टमॉर्टमाचे आनी हेचे सगळे फायदे दिला म्हणून तेणी बुडान गेला म्हणून सांगला. जावन PSI ती बायल आसा चेडवाचे हे म्हणजे केन्ना तरी कपडे काडून चेडवान जीव दिला म्हणून ताका PSI तरी खबर आहा, ताका एक्सपिरियन्स आहा कितें तरी आसा ताका. म्हाका इतकें सांगपाचें, म्हाका दिसता की बांबोळेच्या दोतोरांनी त्याच्या विचाराक कांयच काडूंक ना. आनी ते बाबा ड्रग्स घेतला जावं कितें घेतला ते आमकां कशें कळटलें? ह्यो सावन म्हणजे आतां परत आपूण करतलो तो कशें करतलो? बॉडी लास्ट ऑलरेडी आतां तो कितें करतलो? ताका न्याय कोण दितलो आमकां? तो सावन तांकां बुडान गेला म्हणटा पळय ताका सामान बुडान गेला ते चेडू. 19 वर्साचे चेडू तुका कपडे काडटले आनी दिसा उलयचे कपड्यांक वचून मारूंक जाय आसले ते शब्द न्हू. ह्यो कायदो आमकां कोण न्याय दितलो? ह्यो प्लॅन जितल्यान हे सगळे फायल हे करून दवरलेले आहा. आनी दुसरो हे सावंतान BJPचे आमदार ताका सगळे मेळ्ळो आहा. तो कोण तरी बरोच कोण तरी आसा. आनी म्हाका कितें दिसता कालंगूट भाऊसाहेब बांदोडकरांचो सगळे इस्का जावपाचे रायटाक बॉडी आसली आमकां दाखयल्या तेणी बॉडी आनी त्या वजनाक म्हाका दिसता ते चोरी बिडी आसून ती बॉडी थंय घालून उडयली आसतली अशें म्हाका दिसता. कित्याक थंय होमगार्ड आहा, पुलीस आहा, सगळे 12-1 मिनट ट्युरिस्ट लोक भोंवतात तांकां कितें दिसना हे चोडू तेच म्हणजे देव बरें करूं. देव बरें जावं. परतून एकदा आमी तुमकां विश्वास दिता की आमी तुमच्या बरोबर आसतले, तुमच्या कुटुंबार बरोबर आसतले. मागता गोंय प्रदेश काँग्रेसची महिला अध्यक्ष यांचे कडेन ही ह्या खिणाक तेंच्यांनी थोड्या शब्दांनी आपणाचे मनोगत व्यक्त करचे. म्हाका वेळ जालो हांव वाळपय आशिल्लें आतां पेशंट डायरेक्ट जालें आनी आज आमची सिद्धी बाय आमच्यातला म्हणजे खूब दूख दिसता
पण आज तिचो वाढदीस जन्मदीस हांव समजू शकता आवय बापायच्यान कितें जात आसतलें तें. म्हाका हे जे पळय गव्हर्मेंट आसा भाजप तांकां मातशें सुद्दां चलयोंचे बायलांचे भुरग्यांचे कांयच पडून गेलें ना. आतां 2-2.5 महिने जात आयले अजून आमचे भाजप सरकार पळय आसा ते अजून कांयच सांगना की ते कशें तिचो मर्डर जालो तें. तुम्ही मर्डर केलो कितें जालें तें काहीच अजून सांगना. याचोच अर्थ असा की हे गव्हर्मेंट पळय आसा हे सामकें लॉ ऑर्डर मध्ये ठप्प जालेलें आसा. हांगा कोणाची काळजी ना, हांगा कोणा बायलांची दादल्यांची सुरक्षा करपाची हेच ना, कांयच पडून गेलेलं ना. गव्हर्मेंटाकडे परत मागत आसा, आमी सगळे मागत आसा युथ काँग्रेसांतले हे वाडदिसाच्या दिसाक आमी हांगा सगळे कॅन्डल तिच्या वाडदिसाचो म्हणजे कितें शब्दांत सांगपाचें म्हाकाय कळना. एक इतली ल्हान तरणाटी भुरगीं आवय बापाक आज भायर पडलेली आसा, तेंच्यावर कितें जात आसतलें हें आमी समजूं शकता एक आवय म्हणून. पण म्हाका ह्या गव्हर्मेंटाक जाप विचारपाक जाय, अजून तुमी मुखार आमकां कितलो म्हणजे कित्या म्हणून कांयच सांगना मुखार येवन तिचें कितें जालें तें. आज तेणी मुखार येवन सांगपाक जाय, तेच्या कोणीच कांय उलयना. हेचोच अर्थ असो दिसता की समथींग इज फिशिंग एंड दॅट्स वॉट वी वॉंट दॅट गव्हर्मेंट शूड स्पीक अप, टेल अस. इतलेंच सांगून आनी आमची बायलांची जर आज भुरग्यांक चलयो म्हणा दादले म्हणा बायलां म्हणा आमी कितलेशे मर्डर्स पळयले, रेप्स पळयले, एट्रॉसिटी जात आसात आनी गव्हर्मेंट हे सरकार पळय आसा भाजप सरकार हे त्याच्यावर काहीच करना. आनी शेवटपर्यंत म्हणजे तर मर्डर तेका पकडटा, कल्प्रिट कोणी केलेलो आसा तेका धरता, पण मागीर कित्या कारणाक लागून असो मर्डर जालो असो कितें जालें आसा कांयच सांगना. म्हणून आमी ह्या भाजप सरकारचो धिक्कार करता. इतलेंच सांगून आनी चड काय उलोवचें ना. थँक्यू. देव बरें जावं. आनी आतां शेवटाक मागता गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्ष नेता आदरणीय दिगंबर कामत हांकां की तेंच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचें मनोगत व्यक्त करचें. आयज सिद्धीचो आज जन्माचो दीस आनी ह्या जन्माच्या दिसा आमी ताका सगळे याद करपा खातीर ह्या ऐतिहासीक आझाद मैदानाचेर जल्लेले आसा. तातूंत भितर ताजे वडील बाब संदीप नायक, ताजी आई, ताज्यो दोनी भयणी, ताजो भाव, सगळे कुटूंब हांगा आयिल्ले आसा. आमचे सगळे काँग्रेसचे प्रमुख लिडर्स कार्यकर्ते सगळे जमिल्ले आसात. 2 महिन्यापेक्षा माहीत झालं की अजून पर्यंत ह्या कुटुंबाक न्याय मेळ्ळा. आमी एका वटेन आत्मनिर्भर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय ह्यो घोशणा करता. राज्य जर स्वयंपूर्ण जातलें, राज्य जर आत्मनिर्भर जातलें जाल्यार ह्या राज्यांतलें प्रत्येक कुटुंब हे पयलीं स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर आसचें. आनी ज्या पद्दतीन राज्य चलता, सरकार ज्या पद्दतीन राज्य चलयता तें पळयलें जाल्यार ह्या सरकाराक गोंय न्ही गोंयचे कुटुंब एक सुद्दां आत्मनिर्भर आनी गोंयपण करपाचें आसा अशें म्हाका दिसता. विधानसभेत पयर म्हणजे कॉलिंग अटेंशन आयलें. आमी पळयलें की 2 दिसां भितर 4 मर्डर जाता. 2 भयणीक दिसा ढवळ्या कोण तरी कोणें एका फ्लॅटाक मारता. एका पार्किंग प्लेसाचेर कोण तरी पयशे मागता, पार्किंग फी मागता म्हणून ताका 2 जाण पुलीस धरता आनी जितोच मारता. एकल्या बायलेक पिस्तुलान गुळी घालून मारता काणकोणाक.
त्या वेळाचेर आमी नजरेक हाडून दिलें सरकाराच्या की बाय सिद्धी हाजो डेथ जाल्यार 2 म्हयने मायज जाले. सरकार अजून पर्यंत ताची चवकशी सारकी कित्याक करना? ताजो विसेरा जेन्ना पळय मातसो सुद्दां डावट आसता तेन्ना विसेरा हो दवरतात सांबाळून आनी तो फॉरेन्सीक लॅबाक भायर धाडटात चॅक करपाक. तो विसेरा आनी सांबाळून दवरलो ना. दोतोराक विचारलें, दोतोर पुलिसा कडेन बोटा घेता, पुलिसान विचारलें, पुलीस दोतोराक कडेन बोटा. आनी तेन्ना असेंब्लीक रिप्लाय करता तेन्ना चीफ मिनिस्टर सांगता की ते कोविडाचेर खंय वचून हाजेर गुगलाचेर वचून कोविडाचे सगळे डिटेल्स काडटात. अशे कोविडाचेर डिटेल्स काडपी लाखांनी लोक आसलेले कारण प्रत्येकाक कोविड कितें म्हणटा तें कळपाक. हो ताजो स्टेटमेंट कितें इंडिकेट करता? तो कितें इंडिकेट करपाक सोदता? ज्या आवय बापायन आपली चली वगडायल्या त्या आवय बापायचें दुख्ख हें आमी कोण समजोवपाक शकना. त्या खातीर तुवें आवय बापूय जावचो. ताजे भयणीक ताज्या भावाक जें कितें फिलींग आसा तें दुसरे कोणाक अनुभव येवपाक शकना. आनी म्हणून अशा परिस्थितीक आतां 2 म्हयने जाले तरी आसतना सरकार कॅटेगरिकल मुखार येवन सांगपाक शकना की ते सुसायड काय मर्डर. सगळ्यांक दुबाव आसा की तो मर्डर. ताची चवकशी सारकी जावची आनी ताजो कोण ताजे फाटल्यान आसा तें सोदून काडचो. आतां इज दीस कवर अप? खुबश्या लोकां भितर चिंता आसा की हे कितें तरी कवर करपाचो प्रयत्न चल्ला काय कितें. कारण मोकळेपणान चवकशी जाली. आतां ताजे बापूय उलयले, बापायन सांगलें ताजे प्रश्न आसा थोडे, ताका उत्तरां दिवपा सोडून तांकां वयल्यान आनी तांकां क्वेशन करता. हो कायदो खंयचो? ह्या राज्यांत प्रत्येक मनशाक सेक्युरिटी दिवप, तो चलो चली आवय बापूय कोणी ना, हें सरकाराचें मुळावें कर्तव्य आसा. त्या कर्तव्य पाळपाक सुद्दां हें सरकार फ्री जालां. आनी आज अशा परिस्थितींत आमकां ह्या ऐतिहासीक मैदानाचेर बाय सिद्धीचो वाडदिवस आमी हांगा येवन एकठांय येवन ताका याद करतात वाडदिवसाची. आज जर तें आशिल्लें कदाचित खंय तरी तांकां बऱ्या जाग्यार अशें आसता आशिल्ली सेलेब्रेट करता आशिल्लें वाडदिवस ताजी तांकां भितरल्यान खंत आसा. आनी म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता, जशें आमी लोक हाजे वेळार मागलें पार्लिमेंटाचें की ताबडतोब ताजे खातीर जाल्यार तुमी एक स्पेशल टीम करात. ताबडतोब ताजी इन्क्वायरी जाता, एक टायम बाउंड 15 दिसां भितर बाबा आमी इन्क्वायरी करून कितें तो सोक्ष मोक्ष लायतात हें कितें तरी डिसिजन घे. तुमकां जाय तें तुमी जाय तें करपाक जाता. पूण हें चली जें आमकां सोडून गेलें ताज्या बद्दल ही हयकय कित्याक असो एक प्रश्नचिन्ह उबें. म्हाका दिसता हाज्या कुटुंबाचें सॅटिस्फॅक्शन करप हें बरें सरकाराचें कर्तव्य आसा. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता जाय जाल्यार ताणी स्पेशल टीम करची फक्त ह्या मर्डराच्या हाजे खातीर आनी ताबडतोब जातलें तितले बेगीन ताजो सोक्ष मोक्ष जाता. देव बरें कर. मागता सगळ्यां कडेन जेंच्यानी कडेन हातीन वात आसा तेंच्यांनी मुखार येवन हांगा ती सोपणाचेर लागना फाटीं घेवन अर्जिता कडेन वोट ऑफ थँक्यू. आज आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या भयणीच्या वाडदिवसा सिद्धीच्या तुम्ही सगळे हांगा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट, आमचे यूथ प्रेसिडेंट, आमचे महिला प्रेसिडेंट, आमचे सगळे प्रेस आणि मिडिया भाव भयणांनो, तुम्ही आज सगळे हांगा हजर असले आणि सिद्धीक ही श्रद्धांजली दिली. तुमचे सगळ्यांचे मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सिद्धीक जस्टीस दिवपाक काँग्रेस पक्ष हो सदांच सिद्धी बरोबर आनी सिद्धीच्या फॅमिली बरोबर आसतलो. आनी आमी सगळे गोंयकार एक जावन सिद्धीक जस्टीस बेगींतल्या बेगीन दितले. देव बरें करूं. We talk about continue.